गोंय सरकारान IITचेर आपलें धोरण स्पश्ट करपाक जाय. कितलो जागो IIT खातीर खरो जाय हें स्थानिकांक पयलीं समजावन दिवपाक जाय. तांच्यो भावना ज्यो आसात त्यो दुखोवपाक जायनासतना ही IIT जर प्रोजेक्ट करपाक जाय जाल्यार केल्यार कोता येता. IIT सुदीन ढवळीकराक जर जाय म्हणटा जाल्यार ताणें आपल्या प्रायवेट जाग्यान ही IIT स्थापन करची असो सल्लो आनी थोमणो विजय सरदेसाय हांणी मारलो. त्याच बरोबर नॅशनलांतल्यान ज्यो अश्यो इन्स्टिट्यूट येतात ताजो गोंयकाराक डायरेक्ट कांयच फायदो ना. तातूंत गोंयकाराक जॉब मेळना. हाजें ज्वलंत उदाहरण म्हणल्यार कुंकळे आयिल्ली NIT अशेंय ताणें सांगलें. NIT कितली जॉब गोंयकाराक मेळ्ळे हे पयलीं सरकारान दाखोवचें. अशीं कांय इन्स्टिट्यूटां सद्या हालीं तेंपार गोंयांत येवपाक लागल्यात आनी ती म्हणजे रियल इस्टेट स्कॅम. एक एग्जाम्पल ताणें दिलें तें बिट्स पिलानीचें. बिट्स पिलानीक गोंयकाराचो कांयच फायदो जालो ना. एक मात हें जाता की गोंयचें नांव पिड्ड्यार जाता बिट्स पिलानीक लागून. कारण आज पर्यंत थंय जवळ जवळ 7 जाणांनी आपलो जीव वगडायल्लो आसा. जे स्टुडंट शिकपाक येयल्ले तांणी आपलो जीव वगडायल्लो आसा आनी हाचे लागून गोंयचें नांव संवसारीक मळार पिड्ड्यार जाता. विजयान हाजेरूय भर दिलो की बाकीच्यो कांय युनिवर्सिटी गोंयांत आयिल्ल्यो आसात आनी ह्यो फक्त जमीन जे रियल इस्टेट स्कॅम आसा जमनीचो जे स्कॅम आसा ताका लागून हांगा येतात. गोंयच्या जमनीक भायर व्हॅल्यू आसा आनी ह्यो युनिवर्सिटीच्या नांवान ह्यो जमीन गोंयची जमीन जी आसा ती हडप करपाची हाजो गोंयकाराक कांयच फायदो ना अशें विजय सरदेसायान म्हणलें आसा. गोंयकर TV खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव म्हणटा. राज्यात सध्या राजकीय वारे बरेच नेटान घोळपाक लागला. प्रत्येक पक्ष आपल्या पक्षाची पाळामुळां घटमूट करपाक लागला. तशेंच एकामेकाचेर उतराचे फार पेटयत आसा. आम आदमी पार्टीचे राष्ट्रीय निमंत्रक अरविंद केजरीवाल हाणें गोंयांतले दीनदयाळ स्वास्थ्य सेवा येवजणेचेर खर टिका केल्या. ही येवजण पुरायपणान अपेशी थारल्या असो दावो ताणें केला. मजगतीं केंद्रीय फुडाऱ्यांनी पक्षाच्या थळाव्या फुडाऱ्यांक वेगवेगळ्या पक्षांकडेन उलोवणी करपाची परवानगी दिल्ल्याची म्हायती केजरीवालान दिली. आतां अलायन्स करपाक आप पक्षान ग्रीन सिग्नल दिल्ल्याचेय मुखार आयला. आप पक्षा बरोबर आतां खंयची पार्टी अलायन्स करपाक सोदतली हें पळोवप गरजेचें आसा. 3 दिसां फाटीं हांवें तुमकां एक स्टोरी सांगितली. ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरान सांगलें की इलेक्शन तोंडा मुखार आयलें तेका लागून डिजिटल टॅक्सी म्हणजे टॅक्सीचें जें डिजिटलीकरण आहा ते मुखार व्हरतले. ते आतां कोणूच कांय करचें ना. पूण आतां आयज एक नवीन खबर मेळ्ळ्या ती अशी की गोंयची जी पायलट सर्वीस आसा ती आतां डिजिटल जातली. पायलटांची एक संघटना आसा सुरेश ठाकूर ताचे अध्यक्ष आसात. ताणें म्हाका सांगलें की आतां आमी डिजिटल जातले. आमी आतां ॲप काडला. आमी ते ॲप लॉन्च करतले. आनी दुसरें म्हटल्यार आयज मेरेन पेट्रोलार चलपी मोटरसायकली पायलट वापरताले. आतां इलेक्ट्रीक बायक सुद्दां पायलट घेतले. पॅसेंजरांची ट्रान्सपोर्ट करतात. पॅसेंजरांक हांगा थिंगा पायलट व्हरतातूच. पूण आतां वस्तूय आनी हेर सर्विसीस पायलट दितले. म्हणजे पायलट हे काळानुसार आतां बदलतले. तेका लागून गोंयची जे पायलट सेवा आहा युनिकनेस आसा. गोंयानूच फक्त पायलट आमकां पळोवपाक मेळटा. ब्लॅक एंड येल्लो तेंचे टॅक्सी आशिल्ले मोटरसायकल जे आसता ती गोंयची एक वळख जावन आसा. ते पायलट आतां इलेक्ट्रीक बायकार दिसतले आनी तांचे ॲपूय आसतले. म्हणजे जर कोण भायल्या देशांतल्यान भायल्या राज्यांतल्यान गोंयांत जर येतलो इन एडवान्स ते पायलट हाडूची सर्वीस जी आसा ती बूक करूं शकतले. 2 दीस पयलीं कोल्हापुराक वचपी आंतरराज्य कदंबा बशीची हेडलायन मोडिल्ल्यान बेळगांवा बस थांबोवची पडली. जाका लागून प्रवाशांची गैरसोय जाली. कदंबा महामंडळा कडेन सध्या बस ड्रायव्हर आनी कंडक्टरांचो उणाव आसा अशी माहिती कदंबा महामंडळाचे अध्यक्ष उल्हास तुयेकर हांणी दिली. हो उणाव भरून काडपा खातीर फुडले सप्तकात 10 नवे आंतरराज्य मार्गाचेर चलपी कदंबा बसी हाडटले. तशेंच आनीक 25 EV बशींची गरज आसा. सुमार 200 बसींचो उणाव सध्या आसा अशें उल्हास तुयेकर हांणी सांगलें. विजयान आपल्या पक्षाची तुळा आफ्रिकन जुंवावयल्या काबो व्हर्दे ह्या ल्हान राष्ट्रा कडेन करतना गोवा फॉरवर्ड पक्ष जरी ल्हान आसलो तरी पक्षाची घटमूट इच्छाशक्ती आसा अशें सांगलें. भारताक अजून लेगीत फिफा विश्वचषका खातीर पात्रता मेळूंक नाशिल्ल्यान ताणें दुख्ख उक्तायलें. मजगतीं फुटबॉल हो एक गोंयचो मुखेल खेळ जाल्ल्यान ह्या खेळाक चड प्राधान्य दिवपाची गरज ताणें उक्तायली. सरकारान गोंयांतल्या फुटबॉलाची मुळाव्या साधन सुविधांचो दर्जो सुदारपाचोय ताणें उलो मारलो.